तुमकां इश्टानो आमी आयज संजीवानी सहकारी साखर कारखाना कामगारांचेर जे अदृश्ट येयला ताच्या विशीं आमी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताक मेळूंक येयल्ले. आमच्या बरोबर बाब दिगंबर कामत ऑनरेबल MLA आनी एक्स CM आनी त्याच बरोबर आमचो शिरोडाचो आमदार आनी वॉटर रिसोर्सेस मिनिस्टर बाब शिरोडकार तो हाजीर आसलेलो आनी आमी सीएमाक आमी एक मेमोरंडम दिलो सांगून की संजीवानी सहकारी साखर कारखाना कामगारांक VRS दिवपाक सरकारान येवजिला आनी हांच्या मध्ये 80 कामगार कॉन्ट्रॅक्ट म्हणून आहा आनी सुमार 90 कामगार परमनंट म्हणून आहा. सगळे म्हणून 185-190 कामगार आसा. ह्या कामगारांक कसलो जालाशिरो ना असो दिसता, कित्याक सरकारान VRS दिता म्हणटकच सगळ्यांक घरी पार करपाचो एक योजना एस्टॅब्लिशमेंटान घेतलेलो आहा. ताका लागून आमी सीएमाक इमिडिएट रिक्वेस्ट केलें की जे 80 कामगारांक डेली वेजीस वा भायर दवरपाची मांडावळ चल्ला, ताका लागून सीएमान इमिडिएटली एग्री जालो की 6 म्हयन्याचे तांकां इमिडिएट ऑन कॉन्ट्रॅक्ट कामगार आहा ते एक्सटेन्शन दिवचें म्हणून, सो दॅट आमी युनियन आनी मॅनेजमेंट आनी सरकार बसून हाचेर कांय तरी बरी येवजण काडपाक. आमचो मुख्य डिमांड आसा की सगळ्या कामगारांक काम दिवचें आनी जे पळय कॉन्ट्रॅक्ट सगळे परमनंट जावं ऑन कॉन्ट्रॅक्ट जावं तांकां काम दिवचें आनी खंय ना खंय गव्हर्मेंटाच्या एस्टॅब्लिशमेंटांनी आनी कॉर्पोरेशनांनी वा कितें आहा तांकां व्हडले कांय कामगार ना, 180, 185, 190 कामगार आहा, तांकां सगळ्यांक एडजस्ट करचें, खंय ना खंय आलाशिरो मोबदलो आनी आलाशिरो दिवचो आनी नोकरी दिवची. आनी सीएमान इमिडिएटली सतेज कामत बाबाक फोन केलो आनी सांगलें जो एडमिनिस्ट्रेटर आहा संजीवानीचो आनी ताका सांगलें यू प्लीज गिव दॅम एन एक्सटेन्शन, पुट अप द फायल and let there be we will have enough time to discuss and sort out the matter. देव बरें करूं तुमकां. आनी आमी सीएमाक थँक्यू म्हणले आनी वी थँक द CM for his correct decision. Thank you. And Mr. Digambar Kamath as well. Thank you.